मोगाच्या बाबडीनो आयज जेजूच्या पास्काचे जागरणाचे रातीक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माक पयलो भाग इगोर्जे भायर जातलो ताका आमी म्हणटा उजवाडाचो सेवा धर्म. ह्या महामारीचे परिस्थितीक लागून लोक थंयसर एकटो वचना, फकत आमी पाद्री आनी सेवक आसतलेत. तुमी इगोर्जेंसूच रावचे, जी सुवाते तुमी आसा थंयसरूच बसून तुमी रावचे. आमी मागीर भितर सरतना दुसरे फावटी जेन्ना आमी हो क्रिस्ताचो उजवाड आमचो जबाब जातलो, देवाचे व्हड उपकार आमी म्हणटा तेन्ना मागीर तुमच्यो वाती तुमी पेटोवच्यो.
हॅलो. प्रितीवंत भयणी भावानो, 40 दीस आमची तयारी मागणे तोंडवण आनी दोयाल करण्यो करून आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो घूट भावार्थान समारंभ आयचे दोपाजीक रात्री आमी एकठांय जाल्या. आपले सुटकेची घोडणी इस्रायल पोरजा एके जागरणे आनी जेवणा वरवीं समारंभताली. आयज पवित्र सभा नवी पोरजा आपल्या सोम्याचे पुनर्जीवनपण आनी आख्या मनशा कुलाची सोडवण समारंभ आयची जागरण करता. आयची रात सगळ्या येरा राती वन व्हरती आनी रातीची जागरण येरा जागरणाची आवय जावन आसा. आयच्या विशय वचून ताच्या शिसांक सांगात. जीवनपणाची जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर सोमेस्तांक परगटूंक आमकां जागोयता आनी पाठयता. आयच्या सेवाधर्मांक 4 भाग आसात. द्वाराचो सेवादोर, शब्दाचो सेवादोर, पवित्र स्नानाचो सेवादोर आनी दिनवासने बलिदानाचो उजवाडाचो सेवादोर 3 भागांनी वांटलेलो आसा. ताचेर आशिर्वाद, पास्कांचे वातीचेर आशिर्वाद आनी पास्कांची परगटणी. उज्याचेर आशिर्वाद. आपल्या पुनर्जीवनपणा उदेशी जेजून काळोखाचेर, वायटाचेर आनी मरणाचेर जोयत व्हेलें आनी मनशाकूल उजवाडान भरलें. होच घोट समारंभ आतां आमी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालतल्या. आमकां सोर्ग पातकांतली आनी वायटांतली नितळ कोर आनी आमचें जिवीत उजवाडान भर म्हूण मागुया.
काय ए ची बात पेटोय पुनर्जीवन जेजू सगल्या काळांचो ओरोम आनी शेवट हे गुणांव यादनीक आतां पास्कांचे वातीचेर खुरीस कांतोयतलो. उपरांत आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरां मोळ्याचें पयलें आनी निमाणें आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे कांतोयतलो. मागीर 5 धुंपाचे गुळे पास्कांचे वातीक खुर्साच्या रुपान लायतलो. आशिर्वाद घातलोल्या नव्या उज्यान यादनीक पास्कांची वात पेटयतलो आनी त्या उपरांत आमी मिरवणूक काडून फुडें आल्ताराशी वेताना प्रधान सेवक 3 पावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. पयले परगोटणे उपरांत फकत यादनीक आपली वाट पेटयतले. दुसरे परगोटणे उपरांत आमी आमच्यो वाती पेटयतल्या. तो मंदिराचे दिवे भक्तीपणान क्रिस्त काल आनी आयज ओरोम आनी शेवट आल्फा आनी ओमेगा सोर काळ आनी शेकडे ताचेच ताकाच मोहिमा आनी राज पदवी सासनांच्या सासनांक आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गायां वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं आमेन. आतां आमी पास्कांची वात ह्या नव्या उज्यान आमी पेटयतल्या. मोहिमेन जिवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काळोख अंधार आमच्या काळजा मोतीचो.
हो क्रिस्ताचो उजवाड हो क्रिस्ताचो उजवाड हो क्रिस्ताचो उजवाड पास्कांची पोरगोटणी. आतां यादनीक पास्कांची वात धुंपायतलो आनी त्या उपरांत पास्कांची पोरगोटणी करतलो. सोमयाच्या पुनर्जिवनपणाक लागून आख्खे प्रितुमेक आयलोली कुशालकाय पोरगोट जातोली. सोडवणेच्या इतिहासांत आसलोले मुखेल भाग आमच्या कानार सादतोले आनी हे भागी रातीची तोखणाय केलोली आमी आयकतल्या. जेजून हाडलोलो खरो उजवाड आमकां फावो जावंक पास्कांचे वातीची वाखाणणी करूंक बापा लागीं आमी मागतल्या. आमच्या हातांनी पेटलोल्यो वाती धरून हे पोरगोटणेन मेळटलो संदेश घेवया. Santos Borisaya, देवदूतांच्या दोलबारानो, कुशलकायेन गाया, सर्गींच्या सगल्या पदव्यानो, जैताची तुरतुरी वाजून, संवसाराच्या शिमा पर्यान, ही बऱ्यांतली बरी खबर, मळबा साकून परगोट कोरा. जेजू पुनर्जीवन जालो, मनाचेर जंय ताणे वेले, जंय तिवंता राजाक जय जय. आख्खे पृथ्वीच्या रोसनानो, उठा उठा जागी जाया. संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरकोटून कोमशिंगा गाजून दोल घुमटां बोडून
dobajaso gongorn kora. Jesu punor shivon salo. Taso loklok taso porsol. तुमका प्रकाश बोरीत करता सासनीक रासान आपले मोहिमेन तारोक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटक केलो आनंद भोरी जातू पवित्र सोबे आमचे माते रोडण्याचे दीस सोंपले आनंद तुझो उक्ती दाखोय ओम केल्ल्या मेंढऱ्याची जैती वनराजाची पोतीण तूं सुभागी सूर्यावरी ताची तुजेर फाहांगता मोहिमा जीवन जाल्ल्या सोम्याक किर्तून जयकार हाडून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उद्गारू लासांनी आमचे ये देव मंदिर आतां गणगणून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया ओय अशें आमी करूंक पावो दिसोन आशिल्ल्या देवाक सोरपदवेदारा बापाक आनी ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक काळजां मनाचे सगळे भोगतीन तशेंच ताळ्यांचे सगळे सोक्तीन आमी वाखाणूक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक शिजून सासणाच्या बापाक आदवाचे रीण फारीक केले आनी पुर्विले पातोक मोगान बिकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडले खरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्यांची दारां पवित जाता ती सायची पास्कांची पोरो आदी मागा आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या पुतां धुवा इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतोरशी केली ती रातीस एका काम्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दीस पोहटायलो ती रातीस आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांक संवसाराच्या कोड्यापणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन बरोवन नेटयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाची पवित्रतायेन वांटो दिता ती रातीस मोनाच्यो साखली तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रातीस इतली विचित्र आमचे ताय तुजी काकलो तुजी दोया कितलो शितना व्हडतो उचारा बायलो ओमोलीक ओप्रेमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावा विण गोरजेचे जेजूच्या मोनान नाटक जाला ते पातोक ते आदावाचे इतलो उत्तम इतलो व्हडतो सोडवंडर फावो जालो कितलो बागी ओ प्रातो
हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान पयत कोत्ता ओपरात सगळे धुवन काडटा पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेसाल्यांक बुसवण दिता गोरबिमानी बागावन दोत्ता दुयेसा उजो पालोवन थांबोवन मोगान काळसा एकवट आयता वेगळी आसत्या स्वर्गाक पृथ्वीक एकामेकाक लागीं हाडटा देवानी मनशां मोदें सुपूर्णायेन एकवट जोडटा ती बागी राहतीस हे पासोत बो पवित्र बापा हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणेची बेटोणी तूं मोयपा सान मानून घे मोवा मुसाच्या वावरान गोडलोली तुझ्या मुणयऱ्याच्या हातांतल्यान बोपलोली तुझे पवित्र सोबीन दोबाशान समोर पिहिल्ली ही पास्कांची वात तुझे मुखार जोडून दी तो राता ओनून बापा आयची राती उबोन गेल्लो काळोखेन जावंक परतो ही पास्कांची वात तुझ्या नांवाक बोपलोली स्तुती गितान किर्तिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदे आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसतना पोर जोडून ती तुका मानता तोसली जावं दी ओपणी पोर मोडीत सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी तिचो उजवाड हांव पोर कोणटा तो सुर्या ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मोदे परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळार प्रकाश घालता आनी तुजे सोवे बापा मोहिमेन बसून राहा चलयता निते काळी सासना सासना आमेन. दुसरो भाग शब्दाचो सेवादोर. आतां शब्दाच्या सेवाधर्मांत आमी वांटो घेता. आमच्या सोडवणेच्या इतिहासांत संवसार रचला ते मेरेन देवान केल्लीं व्हड व्हड विस्मितां आयचे रात्रीची वाचपां आमचे मुखार दवरतात. देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या अजापा विस्मितांचो उगडास ही वाचपां आमकां हाडटना देवान आमचे सोबें केल्ल्या व्हड व्हड वस्तू पासत देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाच्या उतरांतल्यान पोरगोट जातलो सोडवणेचो संदेश नियाळून जिवितांतल्यान ताची पोरगोटणी करूंक आयती जावया. तुमच्यो बाती आतां पालोवच्यो. भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोबाशीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंडा जावच्या कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मोनी नियाळुया. आनी हे पास्कांचे समरमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव सुपूर्णायक पाव म्हूण मागुया. सुगलीं बसुया. देव आमचो रोचणार. 6 दिसांनी देव आख्खी प्रितूम रोचता आनी आपले रोचनेचो मुकूट कसो मनशाक रोचून सगलो संवसार मनशाच्या आदीन करता. ही रोचनेची खबर पयलें वाचप वर्णिता.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. औरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर कालोकान बुडलोलें आनी देवाचो ओत्मो उदका वयर झोंपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें कालोकान तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी कालोकाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तशें सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे करूंक ताचें मोदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मोलबा सकयलें आनी मोलबा वयलें उदक वांटलें. मोलबाक अंतराल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराला खाली उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडो, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोलें रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जिन्सा बासाचीं बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सा बासाचीं बी आसलोलीं फळां दितें रूख जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसां आनी राती मोदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो ड्युट्यो जावं, आनी त्यो ड्युट्यो काल, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो ड्युट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो ड्युट्यो केल्यो. व्हडली ड्युटी दीस चलोवंक आनी ल्हान ड्युटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी कालोका मोदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी भरूं आनी अंतराळार प्रितुमे वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले वरिश्ट राखोच रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साची प्राणी, आनी तशेंच जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी सोमदिराची उदकां भरात, आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडोवन वचो. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साची प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तरेतरेचीं रानवट जनवरां, आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेल्या जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया, आनी सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाच्या मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनवारांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतेल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवन. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलेलीं फळां दितें रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनवरांक, अंतराळ्यार सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण कोतालो तें काम
देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगलें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे गुणकार. आमचो जबाब हे बरी गावन जातलो. तुझो स्वास सोड सोर्बेस मोरा आनी प्रेतुमेचे रूप नवेगो. आत्म्या म्हज्या सोर्बेस पोराची स्तुती कर. सोर्बेस पोरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. तेज मोतांनी मोहिमेन मोरलो उजवाड प्रकाश फागयतलो. प्रितूम तुवें तिचे बुनयादीचे थारायलें. सासनाच्या सासनाक ती थिरगोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदका तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. बोला फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो कोत्ताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येता. ताचे देगेक मळबावेली सवणी आपले गोठेर कोत्ता. रुखाच्या खांद्याचेर बसून केलवेता. तुझ्या निवासांत हांव दोंगराचेर पावस घालताय. तुझ्या मळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं 5वें तोंड उत्पन्न करताय. आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयताय. हो बोळे दोर्या कितलो लांब रूप. तातूंत फिरतात इश्पा बायलीची पानी. व्हडले धाकटे प्राणी ओतम्या म्हज्या सोर्बेस पोराची स्तुती कर. सगळीं बी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवीधर सासनाच्या देवा, तुझ्या कोन्याची मांडवळ सदांच ओजापाची.
औरंबाग तुवें संवसार रचलोय त्या अनोदीक उत्तम संवसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक ह्या नव्या संवसारान जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूया. देव आब्रामा लागीं ताच्या एकल्याच पुताचो इजाकाचो योद भेटोवंक मागता तेन्ना आब्राम देवाची खुशी करूंक फुडें सरता पूण देव इजाकाक निवारता आनी आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक आशिर्वादान भरतलो म्हूण भासावणी दिता. हें वाचप ही घोडणी आमचे मुखार दवरता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून म्हणलें, अब्राम अब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांगा आसा. देवान आनी एकदां म्हणलें, तुज्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोर्या गांवांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं म्हाका ताचो येवन भेटयतलोय. दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं उठून अब्राहमान आपल्या गाडवाक तयार केले आनी आपणा बरोबर दोगां सेवकांक आनी आपल्या पुताक इजाकाक घेवन तो भायर सरलो. येवन भेटोवंक जोळो फोडलो आनी देवान दाखयलेले सुवातेर वचूंक वाटेक लागलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान दोळे उबारले आनी पयस थावन ती सुवात पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या सेवकाक म्हणलें, गाडवाक घेवन तुमी हांगाच रावात. हांव आनी म्हजो पूत मातशे मुखार वेतांव आनी थंय देवाक भोजून तुमचेशी परततां. उपरांत येवन भेटोवंक जोळो जाय आसलो तो घेवन इजाकाच्या माथ्यार दिलो. मागीर आपल्या हातांनी उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगूय बरोबर वाटेक लागले. वाटेर इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक म्हणलें, पाय. आनी पायन विचारलें, कितें जाय पुता? पुतान म्हणलें, पळय, उजो आनी जोळो तर आमचे कडेन आसात, पूण योद भेटोवंक मेंढरो खंय आसा? अब्राहमान जबाब दिलो, म्हज्या पुता, येवन भेटोवंक देव एक मेंढरो मेळोसो करतलो. मागीर दोगूय आपली उरलेली वाट तांकूंक लागले. देवान दाखयलेले सुवातेर पावतच अब्राहमान थंय एक वेदी तयार केली आनी ताचेर जोळो मांडलो. उपरांत ताणें आपल्या पुताक इजाकाक बांदलो आनी ताका वेदीच्या जोळवा वयर दवरलो. मागीर आपल्या पुताचो येवन करूंक हातान सुरी घेतली. तेन्नाच सर्वेस्पराच्या बोडव्यान सर्गार्थान उलो करून म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उखलूं नाका आनी ताका कांयच वायट करूं नाका, कित्याक तूं देवाक खरेंच भियेताय म्हूण आतां म्हाका सारकें गमलें. कारण तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तेन्ना अब्राहमान आपली तकली वयर काडली आनी फाटल्यान एक मेंढऱ्याक देखलो. ताची शिंगां एका चिरकुटान शिरकोल्लीं. म्हणटच अब्राहमान यावे हिरे म्हणगे देव दिता म्हूण नांव दिलें. त्या पासत आयज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार देव दिता. आनी एकदां सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार थावन अब्राहमाक उलो मारून म्हणलें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर.
अशें केलाय आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक फाटीं सोल्लो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी अंतराला वेल्या नोखेत्रां इतली आनी दोर्याचे वेळेर आसा ते रेवे इतली तुजी सोसोत हांव वाडयतलो आनी तुजी सोसोत दुस्मानाचे दारवोटे आपल्या ताब्यान कोत्तली आनी तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे सोस्ती वरवीं ह्या संवसारांतल्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद घालतलो देवाचें उतर हें देवाचे बळोवकार आमचो जबाब गावून जातलो प्रार्थुया बोवडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुज्या बासावण्याच्या भुरग्याचो आंक सगळ्या संवसारार वाडोयत बेताय तुवें सोपूत घेवन उतार दिलाय त्या पोरमोणे ह्या पास्कांच्या गुटा वरवीं तुज्या साकरा आब्राहामांक सगळ्या पोरसांचो बापूय कोरताय तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक फावो कोर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया आपले मोगाचे पोरजेक देव इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली
सुटका दिता आनी पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोरयांतल्यान तीं पोलतोड मारतात. ही आदल्या कोरारांतली भोव म्हत्वाची घडणी आयच्या तिसऱ्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायेलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाट लाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतेल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लश्करांचेर जोयत व्हरून आनी तांच्या रोन गाडयांचे आनी घोडेस्वारांचे निसणटोन करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रोन गाडयांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सोर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायेलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सोर्वेस्पोराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायेलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सोगली रात दोनूय फौजे माडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दोरयाचेर पाटलायलो आनी सोर्वेस्पोरान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दोर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पुतधुवो सुके जमनी वेल्यान दोरयान भितर सरल्यो आनी उदकाची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोवाचे सोगले घोडे, ताचे रोनगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दोरयांत भितर सरले. फांत्या फारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्या थावन सोर्वेस्पोरांत इजिप्तकाराचे फौजे मांडार बारीक नोदोर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रोन गाड्यांची चाकां चलना जाली. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायेलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सोर्वेस्पोर इजिप्तकारा विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोर्वेस्पोरान मोइजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोरयार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रोन गाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडू दी. मोइजेसान आपलो हात दोरयाचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुट्टाना दोर्या आपल्या सोदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सोर्वेस्पोरान तांकां दोर्या मोदेंच बोनगून उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायेला फाटल्यान दोरयांत भितर सरलोले फारोवाचे रोन गाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यांत वांटवलो ना. पूण इस्रायेलाच्यो पुतधुवो पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा बोरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सोर्वेस्पोरान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायेलाक वाटायलो
आनी इस्रायलांत दोर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचे आड सोर्वेस्परान केल्ले व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सोर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समोय मोइजेसान आनी इस्रायलाच्या पुताधुवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता, तो मोहिमेन बोल्ला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पर मोचे बोळ आनी मोसो आस्कारी, तो मोसो तारूक, तो मोसो देव हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तिता. सर्वेस्पर एक सुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पर. फाराच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिली. ताच्या गोड बोलवांत गोडेकारांक तांबड्या दोर्यांत किरासले. सोमदिराच्या उदकांनी जोमून तांकां दापले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोलान फाकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाक नाटा करता. सोय तुझे तिकाण केला सर्वेस्परा, तुझ्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत. थंय सर्वेस्परा तुझे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुझ्या काशा दोंगरार तांकां पाफोन रिकोयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उभी राहूया. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोहर सोहळटा. तुझ्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरजेक पिडापिडीतल्या फारोआच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान
सगल्या पोरसांक सोडवून दिवन तूं कोरताय तोराके प्रितुमेच्या सगल्या मनशांक बावडतान अब्राहमाची भुरगीं जावंक आनी विसलोले पोरजेची वडवीक जोडूंक फावो कोर म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नावी आदल्या कोरारांतली वाचपां सोंपली आतां वेदी वयल्यो वाती पेटयतात आनी मोहिमा देवाक हें गीत दोबाज्यान गावून आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं सुरू जालोल्या नव्या कोरारांत भितर सोदता पास्क म्हणल्यार आलतोडी थावन पोलतोडी वचप आदलें सोडून नवें आपणावप हीच खुशालकाय दाखोवंक इगोर्जेच्यो गांटो वाजयतात आमच्या सर्पविदारा बापा मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र आतिशेर तूं फांकोयताय आमकां तुझीं भुरगीं कोत्ता
तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुवाच्या काळजांनी रावन तो तांकां आत्म्याक कुडी सयत पोवीत करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बसूया. आमी सगळीं आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पातकाक मेळ्या आनी जेजू बराबर नव्या जिविताक जिवन जाल्या. आतां मोरनाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. हें सोत सान पावलू रोमकारांक आनी आमकां परगट करता. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत. मुणगे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत. हें तुमी नकलोत? म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणानूय तो आनी आमी एक जातोल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदले पोरणे सोयम खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच सोजमूंक घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताच्या बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटूच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच सोजमात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरीन गावून जातलो. सगळीं मिरोया. Sorves foram, soy, soy, sorves foram, soy, soy, sorves foram, soy, soy. Sorves foram, soy, soy, sorves foram, soy, soy, sorves foram, soy, soy.
सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली मोर्ती कर्तृत्व. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्व वर्णितलो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सोफातोर पांप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो गोंयच्या सोमदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला ते पळोवन आमी थोडक जाल्या. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया आनी दुसऱ्यो ओस्तोऱ्यो जेजूच्या फोंडाशीन वेतात आनी खुर्सार खिलायलोलो जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आतां फोंडान ना म्हूण एक देवदूत तांकां सांगता. आनी ही खबर शिसांक परगटूंक संदेश दिवन तांकां पाठयता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोनवार सोरल्या उपरांत वचून जेजूच्या कुडीक परमळ लावचे खातीर मारिया मागदालेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हांणी ते परमळाचे नग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. त्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्या तोंडावेली फातर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातर दुखोलोली तांणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगळे न्हेसलेलो एक तरनो धाकटो उजव्यान बसलोलो तांणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हळें, भिये नाकात. खुर्सार खिरायल्ल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात तो पुनर्जीवन जाला. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदीं गालिल्याक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा सरशिल्ल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलोलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेलोल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अशी एक काणी आसा, एक लेजंड आसा आनी लेजंड अशी वेता, एकलो खंय एक मांक एक मोटवाशी भाव ताका खंय जेजूच्या मस्तकार घातलेलो तो कांट्यांचो मुकूट ताका मेळ्ळो आनी ह्या मुकुटाक जेजूच्या रोगताचे दाग ताका दाग आसले. हो कांट्याचो मुकुट खंय ताणें त्या मोठाच्या
इगोर्जेंत सायड ऑल्टर आसा ताचेर खंय तो दवरलो आनी लोक जे इगोर्जेन येतालो त्या जेजूच्या कांट्याच्या मुकुटाचेर नदर मारून एके भाशेन तांकां जेजूच्या कोश्टांचो तांकां उगडास येतालो तांच्या पातकांची तांकां विकोटाय दिसताली आनी हे भाशेन थंयसर लोक येतो लोक ह्या जेजूच्या कांट्यांच्या मुकुटाचेर नदर मारून आपले पातक रडटालो ह्या मोटवाशी भावान ह्या मोठाचे इगोर्जेन ताणें ह्या आल्ताराचेर सायड ऑल्टराचेर हो मुकुट दवरलेलो तो विसरलो पूण जेन्ना पास्कांचो आयतार आयलो इस्टर संडे आयलो हे मोटवाशी भावाक ताका उगडास आयलो ताणें जेजूच्या ह्या कांट्याचो मुकुट जो ताणें इगोर्जेन दवरलेलो ताचो ताका उगडास आयलो आनी तो आपल्या मनान चिंतूंक लागलो आयज जावन आसा पास्कांचो आयतार म्हणटोच तो मुकुट थंयसर सोंपचो ना जेजू जिवोन जाला म्हणटोच हांव तो मुकुट थंयसर आसा तो काडटलो आनी सकाळीं फुडेंच खंय हो मोटवाशी भाव इगोर्जेन भितर सरलो आनी इगोर्जेन भितर सरतना ताका खंय एक वेगळेच भाशेचो पोर मोड ताका मेळ्ळो आनी कसलो पोर मोड गायब म्हूण तो चिंतूंक पडलो जेन्ना त्या मुकुटाशी तो पावलो तेन्ना तो खरेंच अजाप जालो ह्या मुकुटाच्या कांट्यांक ताका कोंब फुटोन ताका फुलां फुल्लोलीं त्या इगोजेच्या जनेलांतल्यान सुर्याची किरणां पडून त्या मुकुटाचेर पडून त्या कांट्याचेर पडून ताका जीव आयलोलो आनी ह्या कांट्यांक आतां फुलां फुल्लोलीं आनी ह्या फुलांच्या पोरमोळान दोमदोमान ती आखरी इग्रोज भरलेली आनी हें पळोवन हो मोटवाशी भाव अजाप जालो आनी एके भाशेन जें कितें जेजूच्या पुनर्जीवनपणा सुमयार घडलें तें ह्या ट्रान्सफॉर्मेशन ज्या मुकुटाचें जालें तातूंतल्यान ताका थावें जालें The ugliness of sin was transformed by the beauty of the resurrection. The beauty of the grace of the resurrection. Baba Budino, आयची दोबाची रात्री आमी आमच्या सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोबाशीक पर्व आमी पाळटा खरें म्हणल्यार आयचे रातीक आमी म्हणटा द मदर ऑफ ऑल विजल्स सगळ्या जागरणाची आवय कित्याक आयचे राती आमच्या भावार्थाची मुख्य परब आमी समोरमता आनी परब म्हणल्यार जेजूचें पुनर्जीवनपण जेजू मेलो खरो पूण मोन्नान ताचेर जैत व्हरूंक ना जेजू मोहिमेन पुनर्जीवन जालो आनी ह्या पुनर्जीवनपणान ताणें मोन्नाचेर पातकाचेर वायटाचेर ताणें जैत व्हेलें हो बाबडीनो आमच्या भावार्थाचो मुख्य गोड आयचे राती आमी समोरमता आनी खरेंच आयचे राती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक एक दोबाजीक रात आनी ह्या राती समयार जे कितें आमी सेवा धर्म हे राती आमी समोरमता ते खरेंच अर्था सेवा धर्म जावन आसा आमी आयच्या रातीक हे दोबाचीक जागरण सुरू करतना आमी उजवाडाच्या सेवा धर्मांतल्यान आमी सुरू केलां उपरांत उतराचो सेवा धर्म जो चालू आसा उपरांत पवित्र स्नानाचो सेवा धर्म आमी कोत्तेले हांव आनी सरशेवटी दिनवासणेचें बलिदान आमी समोरमतेले हांव खरेंच बाबडीनो हे दोबाशीक रात्रीचे सेवा धर्म आमकां जायती पुनर्जीवनपणा विशीं आमकां उजवाड दिता आयचो पयलो भाग जो आमी इगोर्जे भायर आमी केला थंय आमी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालून ह्या नव्या उज्याच्या उज्यांतल्यान ही पास्कांची वात आमी भेटयल्या एके भाशेन उगडास करूं की जेजून पुनर्जीवन जावन ताणें पातकाचेर ताणें काळोखाचेर ताणें जैत व्हेलें मनीस कोळिके भाशेन पातकाक लागून काळोखान आसलें
पूण ह्या काळोखांतली आमकां उतरावन जेजून आमकां बापाच्या मोहिमे बरीत उजवाडान ताणें आमकां भितर काडल्या. जेजू जावन आसा पुनर्जीवन, जेजू आमचो उजवाड, जो आमकां काळोखांतली उतरावन आमकां बापाच्या उजवाडान हाडटा. म्हणटच हो उगडास आमकां आयचो पयलो सेवा धर्माचो भाग आमकां उगडास कोत्ता. जाल्यार आमी दुसऱ्या भागान देवान आमचे सवे केल्लीं ओजापां देवाच्या उतरांतल्यान आमी नियाळल्या. संवसाराच्या औरंबाग थावन जे देवान ओजापां विस्मितां वरवीं आमकां सोडोवचें, जी येवजण देवाची आसली ती देवान शाती पावयली, ती आयचे दोबाशीक रातीची वाचपां आमकां उजवाड दितात. कोण भाशेन देवान आमचे सवे आपलो मोग ओतलो. जोरी मनीस देवा सवेन जायते फावटी येवन उपकारी जालो, देवान एक पोरसां विसून काडली हो आपले सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक, पूण ही पोरसां जायते फावटी येवन उपकारी जाली. देवान पोरशे कडेन खोरार केलो, एक खोरार पोरशेन मोडलो जायते फावटी, पूण देव आपल्या खोराराक सदांच विस्वाशी. सो शेवटी देवान बासेलोलो सोडवंदार धाडलो आनी आपल्या पुता जेजू वरवीं देवान आमकां ताणें सुटका हाडली. ही सुटकेची खबर बाबडीनो आयच्या वाचपान आमी आयकल्या. अदी करून आयच्या तिसऱ्या वाचपान आमी आयकल्या कोण भाशेन देवान आपले इस्रायल पोरशेक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली तांकां ओजापां विस्मितां करून तांकां सोडयली. ही आदल्या खोरारांतली घोडणी जावन आसली, मुख्य घोडणी आदल्या खोरारांतली. एक भाशेन घोडणी आमकां उगडास कोत्ता. नव्या खोरारान कोण भाशेन देवान आमकां आलतोडी तावन पोलतोडी आमकां पावयल्यान. पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन आमकां देवान आपल्या मोहिमे बरीत आमकां सुटकेन आमकां पावयल्यांत. हो गूट बाबडीनो आयचे राती आमी समोरमताव. आनी तिसऱ्या भागांत आमच्या पवित्रनाचो आमी उगडास आमी कोत्तेले हांव. आमच्या पवित्रनाचे बासवणे आमी कोत्तेले हांव. ह्या उदकाचेर आमी आशिर्वाद घालून ह्या उदकाचो शिवोर आमी घेतले हांव. तेन्ना आमच्या पवित्रनाना दिसा आमी केल्ल्यो बासवण्यो हाजो आमी उगडास कोत्तेले हांव. आनी आमकां पवित्रनाना दिसा आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां, देव कृपेचें जिवीत आमकां मेळ्ळां, तें आमी नवसरूंक आमी वावुरतले हांव. आनी सर शेवटी आमी क्रिस्त बलिदानाच्या सेवा धर्मान भाग घेतले हांव. तातूंत आमी दर मिसाचे भेटेन जे कितें आमी पास्कांचो गूड आमी समोरमताव तो आमी उगडास कोत्तेले हांव. दर मिसाचे भेटेन तस जेजूचो पास्कांचो गूड म्हणजे ताचे जिवीत, कोस्ट, मरण आनी पुनर्जीवनपण दर मिसाचे भेटेन आमी समोरमताव. ही समोरमणी आमी दर मिसाचे भेटेन आमी कोत्ता, ताजो आमी बाबडीनो उगडास कोत्तेले हांव. तर बाबडीनो आयचे दोबाशीक राती जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां कसल्या स्वताचो आमकां उगडास हाडटा आनी कोण भाशेन हें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितान आमी समोरून येता तें आमकां सांगता. आयचे आमी पास्कांची पोरगोटणी आमी केल्या. हे पोरगोटणेन ही उतरां आमी आयकल्यांत. जोयताची तुरतुरी वाजोवन संवसाराच्या शिमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबा साकून पोरगोट करात. जेजू पुनर्जीवन जालो, मोन्नाचे जोय ताणें वेलें, जोयती वा ओंता राजाक जोय जोय. पयले सुवातेर आमकां आयची परब उगडास कोत्ता की जेजू खरेंच मोन्नांतलो पुनर्जीवन जाला. म्हण बाबडीनो हो भावार्थाचो गूट आयचे राती आमी समोरमताव. जाल्यार आमच्या जिवितान ह्या गुटाची आमी समोरमणी करुया, हो गूट आमी पोरगोटुया आनी कुशालकायेन हो गूट आमी समोरमुया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो जेजू मनशांक बुजवण, गोठाय आनी संतोश हाडटा. आनी अशें शिव वर्तमान अशी आमकां खात्री दिता. जेन्ना सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे जेजूचे कुडीक एके भाशेन निकीपिणेचे रिती पाळोवंक ती गेल्ली, तेन्ना तांणी पळयलें की समाधीचो फातर कुशीन काडलेलो आसा. हो फातर कुशीन काडूंक सोंपें न्हय आसलें, पूण जेन्ना थंयसर तीं पावतात, हो फातर कुशीन काडलो तीं पळयतात आनी सगळीं भियेतात, कोणें व्हेली काय जेजूची कूड. आनी तेन्ना देवाचो दूत तांकां कुडीत कोत्ता आनी म्हणटा, भियेनाकात, कुर्सार खिडायल्ल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात, तो पुनर्जीवन जालो, तो हांगा ना. बाबडीनो ही कुशालकायेची खबर ह्या अस्तोऱ्यांक पावता. कोण भाशेन जेजू पुनर्जीवन जालो म्हणून तो देवदूत तांकां कुडीत कोत्ता
तांच्या जिवितांतले एक भाशेन भिरांत पयस करूंक तांकां शिकयता, तांकां उलो मारता. भियेनाकात. ज्या क्रिस्ताक तुमी सोदतात, जो नाजारेतकार जेजूक ताका क्रुसार किडायल्लो, तो पुनर्जीवन जाला, तो हांगासर ना. आतां वचात आनी ताच्या शिसांक तुमी सांगात. तुमी ह्या पुनर्जीवनपणाची गवाय जायात. तुमी आज वचून दुसऱ्यांक पडीत करात. पूण बाबडीनो, जेजू आमकां बोरवांस वाडटा. एके भाशेन त्यो वस्तुऱ्यो भियेल्ल्यो, कांपेल्ल्यो. कित्याक त्या वेळार जेन्ना ते जेजूचे सोदीक गेल्ले, जेजूची कूड पळोवंक गेल्ले, ताका निकीपिणेचे रिती प्रमाणे ताका पोरमोळ लावंक गेल्ली, तेन्ना जेजूची कूड थंयसर नासली. पूण बोरवांशाचो संदेश तांकां पावता. जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तुमी जावन आसात ह्या पुनर्जीवनपणाची गवाय. आनी आमी जाणाव जिवांच्या शुभ वर्तमान आमकां मेवता. कोण भाशेन मारिया मागदलेन वचून जेजूच्या शिसांक पळयता, सिमा पेद्रूक पळयता, जेजूच्या मोगाच्या शिसाक पळयता, जिवांक पळयता की जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला. आनी एके भाशेन ती जावंक पावता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दूत. पूण बाबडीनो, आमकांय जेजू आपयता आपल्या पुनर्जीवनपणाची आमी गवाय जावंक, आपल्याच पुनर्जीवनपणाची आमी दूत जावंक. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो, जेन्ना त्यो वस्तुऱ्यो गेल्ल्यो तांणी हो फातर पडयल्लो, हो फातर एके भाशेन आसा खुणा, एके भाशेन आमकां चेपून दवरतलो, आमकां गुलामपणान दवरतलो. पूण जेजू हो फातर एके भाशेन पयस करून तो आमकां सुटका हाडटा. सुटकेचो आमचो तो फुडारी जावन आसा. आमकां सोडयतलो सोडवणदार तो आमकां जावन आसा. बाबडीनो, आमच्या जिवितान कसले जाय ते फातर जे एके भाशेन आमकां गुलामपणान दवरतात. जायत घडयेक आमचे निराशीपण, जायत घडयेक आमचें गर्व, आमची मिजास, आपलेपणाचे फातर, गर्वाचे फातर एके भाशेन आमकां सुटका दिनात. असल्या फातरांतले आमी मेकळे जावंक जाय. असले फातर आमच्या जिवितांतले आमी पयस करूंक जाय आनी जेजूचे कृपेक आमी आयतीं आसूंक जाय. तेन्नाच खरेंच आमच्या जिवितान आमी पुनर्जीवन जेजूचे आमी गवाय जातले हांव. जेजूचें जिवनपण आमच्या जिवितान आमी एके भाशेन आमी अणभवतले हांव. तर बाबडीन, आमच्या जिवितान ह्याच पुनर्जीवनपणाची आमी गवाय कशे आमी पयले सुवातेर आमच्याच जिविताची आमी नोंदणी करुया. आमी जाणाव जेन्ना पुनर्जीवन जेजूचो अणभव शिसांनी घेतलो तेन्ना शीस आसा तशेंच उरोंक ना. तांचें जिवीत बदललें. ते जेजूचे उर्बेवन गवाय जाले. आमचो पात्रोन सांत थोमे जेन्ना पुनर्जीवन जेजूक ताणें अणभवलो, तो आतां कितेंय करूंक जेजू पासत तयार आसलो आनी असलेच उर्बेन भरून तो आमचे इंडियेक आयलो, आमचे भारतान आयलो, जेजूक गवायक दिवंक तो आयलो. तो बाबडीनो, आमच्या जिवितान असलोच अणभव पुनर्जीवन जेजूचो आमकां मागुया. आनी ह्याच अणभवांतल्यान आमी जेजूचे उर्बेवंत खुशाल उदार आमी गवाय जावंक आनी पुनर्जीवनपणाचे गवाय कशे ह्या संवसारान आमी जिवंक, त्याच पुनर्जीवन जेजूची कृपा, ताजो आशिर्वाद आमचे जण एकल्याचेर ह्या मिसांत मागुया. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवादोर. आयच्या सेवा धर्माचो तिसरो भाग आतां सुरू जाता. पवित्र स्नानाचो सेवादोर. पवित्र स्नानाक आनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक एक खोल संबंद आसा म्हूण हो भाग उगडास करता. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेल्या आनी ताच्या बरोबर पुनर्जीवन जाल्या. ह्या भागांत यादनीक उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. उपरांत हातान पेटलोल्यो वाती घेवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो आमी नव्यान करतल्या. त्या उपरांत यादनीक आमचेर पवित्र केलोल्या उदकाचो शिंवर मारतलो. ह्या सेवाधर्मीक भागांत वांटो घेतना आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करुया. आमकां मेळ्ळोल्या देव जिविताचें मोत वळखुया
आनी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो जिवंक कुरपा मागुया. सगळीं विरवया. बाबडीनो आतां आमी ह्या उदकाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता तर भक्तीपणान हे रितीन आमी वांटो घेवया. प्रार्थुया. देवा तुझे ना दिसते पदवेन संस्कारांच्या कुणा वरवीं तूं विस्मितां कोत्ताय आनी पवित्राची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा संवसाराचे सर्वे सयत पवित्र आमची सोकोत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा बुट्टेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक आमकां ओरूम दिलोय. तुझ्या बाबडीनो आमचे पवित्रांच्या उगडासाक जे उदकाचो आमचेर शिंवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्यांक विस्वाशी रावूंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा हे भोव पवित्र राती आमी तुझीं भुरगीं जागरण कोत्ता. अजापांनी तुवें आमकां रोसल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय. आजो आमी हे जागरणेन दिनवाशी काळजान उगडास कोत्ता. तर कोणवाळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकलीचो उपाय कसो तुवें उदक रोचलें. कित्याक म्हणल्यार उदका वरवीं तुजे पोरजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी ओरोण्यान तिची तान भागयली. उदका वरवीं तूं मनशां कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या नाणान तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्रानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास परबे समयार पवित्रान घेतिल्ल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोसान आमकांय वांटो मेळूं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबडीनो आतां आमी आमच्या पवित्रानाच्यो बासवण्याची आमी णव सोडणी आमी कोत्तेल्या. आमच्या हातान पेटलेल्यो वाती घेवन ही आतां णव सोडणी आमी करुया.
प्रितीच्या बाबांबडीनो पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजूस सांगाता नवे जिणेची साल आमी दोरशे खातीर ताच्या सांगाता पविस्नानान आमकां निकिपिली त्या पासत पिराशीत काळाची दोणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पविस्नानाच्या सुमयार सैतानांक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो होय हांव पाठ कोत्तां सैतानांक तुमी पाठ कोत्तात आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी पाठ कोत्तात आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ कोत्तात आतां आमचो जबाब जातलो होय हांव सोत मानतां सोत पविदार देवा बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंखवार मारयेतावन जल्मलो ताणें कोस मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सोत मानतात बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात आतां आमचो जबाब जातलो आमेन तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सर पविदार देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुमचे वाती आतां पालुयात आतां आमी पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिंवर आमी आमचेर घेतल्या तेन्ना आमी युक्त गीत आमी गायतल्या Yeah.
चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. आयचे दोबाजीक रातीच्या चवथ्या आनी निमाण्या भागांत आमी आतां भितर सरता. तो म्हणल्यार दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. जेजूच्या पास्कांचो गूट 2 मिसाचे भेटेन आमी समोर उमता. तर जेजूच्या पास्कांच्या गुटांत एकूच फामील कोशी संतोसाच्या आनी दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी बरोवन ह्या भागांत वांटो घेवया आनी पुनर्जिवन जेजूच्या संतोस बोरीत हुर्बेवंत आनी धिरादीक गोवाय जावंक फुडें सरुया. सगळी बिरोया. आयची दोबाशीक राती जेन्ना आमच्या सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोबाशीक पर्व आमी समोर उमता, त्याच पुनर्जीवन जेजूचो आशिर्वाद आमचेर कितें भाशेन मागुया. आमची थोडी मागणी त्याच देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुशालकाय आनी सोडवणेची बरी खबर पोरजेक वांटूंक आनी जेजून दाखयल्ले वाटेर पोरजेक चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिपडावन सोमेस्तांची राखण करूंक आनी पोरजेक गुलामपणांतली सोडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खुशालकाय सोमार उबून एका दिसा पुनर्जिवनपणाची भागीदारां जावंक स्वर्गी राज्यांत पावयतली वाट धरूंक आनी जेजूची नीज गोवाय कुशी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. कोश्टवतल्या मनशाकुलाक राखण आनी पेखोवणी सेवा दितोल्यांक गोटाय आनी मरून गेल्लोल्यांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेलूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीचे मोगळ बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणा खातीर तुका आमी आर्गां दिता. आमच्या पवित्रस्थाना दिसा आमी घेतलेली जबाबदारी वळखून तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाक आमी उर्बेन गोवायकी दिवंक आमकां तुजो आशिर्वाद फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मोच्या बाबा मुडीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दोसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखानी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोय पासान महादून घे. पास्कांच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. तो तुझे दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें ओकोत जायशें कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बाबा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो निहितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो दुरोप निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगळो हो संवसार आनी सर्गीचे सरदोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भयणी बाबांची कापीत कर तांकां श्रेश्ठ गतीन मारल्या समजता तुझे पडजोडीत मुखामोड फुडें बाबा कर आमा समजतांची दया करून मागता आमकां मरे देवाची मागी सांगाती शेपती बेगीन जुझे बेगीन दूद उता सरकाडीन तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सदां सुखांत आमकां वांटो दी हे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tea Jesu vorbi, Tea Jesu सांगता, Tea Jesu dai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. वसात आनी ताच्या शिसांक सांगात आयच्या येदोबाची रातीचो हो विशय आमकां उगडास करता की आमी सगळीं आमच्या बावतिजमाच्या दिसा थावन आमी जाल्या जेजूचे गोवाय पुनर्जीवन जेजूचे आमी गोवाय तर हेंच आमचें कार्य आमी पाडूंक आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान जावं आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमच्या चालींतल्यान त्याच पुनर्जीवन जेजूक आनी ताणें आमचे सवे केल्ल्या सगळ्या अजापा विस्मितांक आमी गोवायकी दिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय तुझी सासनाच्या सासना
तुमच्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक बेतांव ती आमचेर सुट्टी आनी खास तडीना जावं पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी अवगत दिवं आपण पुनर्जीवन जावन आमकां खरो संतोष नव्यान जिवीत आनी कुशालकाय हाडटलो आमचो सोमी जेजू हो पडे आसा इस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां बोर आनी पुरी एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसात. सुमनाची कार्यावळ. ह्या सुमनान मेलोल्यांक मिसाये पुरी सोमारा दीस 8 वरांचेर पेरपेत्वा पिंटो फेर्नांडीस सकयलो सांतरशेर 3ऱ्या वर्साचे मीस. मंगळारा दीस 8 वरांचेर फ्रांसिस्को शावियर गोन्साल्वीस देवरे कारोना 3ऱ्या वर्साचे मीस. बुधवार 8 वरांचेर लेविस विक्टोरिया कोयरूट 1ल्या वर्साचे मीस. शुक्रार 8 वरांचेर ग्लोरिया मिनेझस रानोय 3ऱ्या वर्साचे मीस. मोगाचे बाबडीनो, तुमकां सगल्यांक म्हज्या यादनीक भावाच्या नांवान फादर मायकल, फादर लुसियानो आनी डिकन एडन हांच्या नांवान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुशाल बरीत परब तुमकां आवडयता. विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी अँड अ हेल्दी इस्टर. पुनर्जीवन जेजून तुमचेर आनी तुमच्या फॅमिलीचेर आपली सुबाम बेसांवां वतो आनी तुमकां सुख शांती आनी बरी भलायकी फावो करूं. फाल्यां पास्कांच्या आयतारा दीस 4 मिसां आसतलीं. 6:30, 7:30, 8:30 भुरग्यांची मीस आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन. आयचे राती पवित्र केल्लें उदक PPC फुडाऱ्यां वरवीं दर एका गोराब्याक आमी फाल्यांच्या दिसा पावतें गुत्तल्यो. ह्या सुमारान गोराब्यांचेर पास्कांचो आशिर्वाद आसतलो हे परी. आबिलाचे सवेर मंगळारा दीस उदोई गणकोय आनी ग्रान कुयमा वाडो. आबिलाचे 7वेर बुधवार कोठारबाट गोडार मायनावाडो आनी सडो. आबिलाचे 8वेर बिरेस्तार पानारी वयलो आनी सकयलो सांतरशेट. आबिलाचे 9वेर शुक्रार कास्तेलवाडो नायकावाडो ईस्ट आनी वेस्ट आनी कोयरूट. 2 दिसा यादनीक सांजेच्या 4 वरार गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूंक भायर सरतलेत. पास्कांचो दुसरो आयतार म्हणजे फुडलो आयतार देवीक काकुतीचो आयतार म्हूण पवी सभा मनयता. ह्या दिसाक तयारी कशी? सोमारा दिसतावन 2 दिसा सकाळच्या 8 वरांच्या मिसाक 10 मिनटां आदीं देवीक काकुतीचें नवेन आसतलें. फाटलें 1 वरस डिकन एडन आमचे फिरगोजेन गवळीक अणभव घेवंक आनी मुणयारपण चलोवंक येतालो. ह्या म्हयन्याचे 28वेर आनीक 12 सांगाती दियाकना बरोबर तो यादनिकी मांकणी घेतलो. ह्या म्हयन्याचे 9वेर पासून तो आमच्या सांगाता आमचे फिरगोजेन आसा. उपरांत यादनिकी संस्कारणी घेवंक तो आपली लागशिल्ली तयारी करूंक येतलो. आमचे फिरगोजेक ताणें दिल्ले सेवे पासत आमी तांकां दिनवासतांव. ताचे तयारेन देवाचो आशिर्वाद आवडेतांव आनी ताचे सवें गोंयचे पवित्र सभेक एक भाग्यवंत शेगुणी आनी हुशार यादनीक फावो जावंक मागता. आमच्या आस्काऱ्या सांत तोमेची परब अंद वर्सा आबिलाचे 24वेर पडटा. परबेक ओत्मीक तयारी आबिलाचे 14वेर सुरू जाता. तयारेच्या 2 दिसा वेगवेगळ्या समुदायांक आनी जोम्यांक जबाबदाऱ्यो वांटलेल्यो आसात. आमच्यो सेवाधर्मीक सुमरमण्यो अर्था बरी जावंक आदी फुडेंच बरी तयारी करची म्हूण आमी मागता. मोगाचे बाबडीनो, आयज हे पास्कांची राती सुमयार फाटले 3 दीस हो पास्कांचो त्रिदून बरे भाशेन जावंक आदार सहकार दिल्ल्यांक आमी काळजांतांव दिनवासतांव. पयले दिनवास आमचे यादनीक भावांक फादर मायकल, फादर लुसियानो, डिकन एडन ह्या दिसांनी सेवाधर्मीक सुमरमण्यांनी वांटो घेवंक आनी कितें भाशेन आमकां देवाची उतर परगटोवंक ताणें आमकां आदार दिल्लो आसा. आमी तांचे आभार मानता. तशेंच सेवाधर्मांत भाग घेतलेल्यांक जावं वाचपी कशीं विवरण करपी सेवाधर्मीक सेवक, ऑल्टर सर्वर्स, गायन मंडळ, आमचो सांगिस्तांव एंथनी, आमचो पेदो पिटर, तशेंच लायट आनी सावंड पळयतलो आमचो सांतान, तांकां आमी सगल्यांक कितें भाशेन दिनवासता.
तेच परी जिन्सा भासांनी आमकां जायत्यांनी ह्या दिसांनी आदार केल्लो आसा. सगळे बरे भाशेन व्हरता बरीतपणी जावचे पासत आमची कारभारी समिती आसा, फाब्रिका, PPC, आमचे वांगडी, मेन्स टीम, सर्वीस टीम, पॅरिश यूथ, आमचे वॉलंटियर्स, जोनस ताणें आमकां लायव्ह टॅलिकास्ट ह्या 3 दिसांचे सेवादून लायव्ह टॅलिकास्ट केला. जोझफ आमचो भाव ताणें आमच्यो समरुमण्याचो प्रसार केला. देखून वर्तमानपत्रांचेर आमकां हें पांडल भायल्यान घातलेलें आसा, कांडिया इलेक्ट्रॉनिक्स. आनी आयचे रातीक आमकां केक भेटयल्या मिसेस फिलोमेना रॉड्रिगीस ताजे कुटुंबान. तांचे सगल्यांचेर पुनर्जीवन जेजून आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक आमी आवडेता आनी मागता. आनी आयचे रातीची ही सेवाधर्मीक समरुमणी बरे भाशेन करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी आमचे वॉलंटियर्स ताणें आमकां जाय तो आपलो उदारपणान आपलो आदार सहकार दिला. तांकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक पुनर्जीवन जेजूचो आशिर्वाद आयज आनी सदांकाल आमी आवडेता आनी मागता. निमाणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक पोरबी दिसा सर परविदा देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दोळेळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कोस्ता मोन्नाचो काळ सोमतोच बरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरुमतात. उतरां व्हडत्या आनंदान सासणाचे पोरबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आमेन. आनी सर पवित्र देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक. वचून यात. पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक. Shiva